मिसाचे सुरवातेक गायन गावया. देव आमचो बाप, गायनाचो अंक A6. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी पय. जेजू आमचो बाप आनी आमी जेजू वस्तोंकी आमी सगळीं देवा उतोराय कोताव तेन्ना आमी जेजू वस्तोंकी देवा उतोराय कोताव तेन्ना आमी जेजू वस्तोंकी देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाप आनी आमी जेजू वस्तोंकी आमी सगळीं प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज आमचे कांदे सायबिणीचे नोवेनाचो 6वो दीस आनी आयच्या दिसा मिसाची भेट भेटयता. सेक्टर 6 ह्या वाड्यांत रावतल्या दर एका कुटुंबाचेर देवाची उपोट बेसांव मागता. शिकतल्यांक भुरग्यांचेर खेरीत देवाची कृपा, शिकूंक आदार, वावर धंद्याचेर देवाची मजत आनी त्याच बरोबर पोद्देसान आसात तांकांय देवाची सुरक्षा आनी वावर धंद्यान तांची मजत. खेरीत भाशेन ह्या मिसा भेटेन आमी मागुया. ही कोविड-19 पिडा चडत वाडत वेता, हातूंतली आमकां सगल्यांक निवारूंक आनी जी कोश्टवता तांकां देवाचो इलाज फावो जावंक देवाची मजत कृपा ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. आसाव ते सुवातेर रावन भोक्तीन भावार्थान आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमचे खातीर मरून पुनो जिवन जाला ते आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयचो विशय मारिया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उजवाडान जिविताचो उणो दिता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मारिया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उजवाडान शिसाचो एक वोट थिरायता. मागण्याचे बोरतेन आनी उंड्याचे मोडणेन वांटो घेतल्यांक आपल्या पुताचें जिवीत वाडटा. हो उंडो जिवीत दितलो कित्याक देवाच्या पुताक आपल्या कुसब्यान सांबाळूंक, जल्म दिवंक आमकां मोरणांतली निवारूंक तिचो कुसवो एक हातयार जालें. आमकां जिवो उंडो दिवंक आमची ओत्मीक भूक मारली आनी देवाच्या पुताची खोरी भक्ती आमच्या जिवितान ओळखून घेवंक आनी ताच्या जिव्या आसण्यान सदांच जिवंक आमकां शिकयत आसा. तर आमी देवीक उंड्यान पोसलोली भुरगीं मारये भाशेन होच उंडो दुसऱ्यान दिवंक आमकां देवाची मजत आनी कृपा ह्या मिसा भेटेंत मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, मारिया आमकां जेजूचे भोक्तीन वाडूंक आदार दिता आनी ती दुबावावीण खेरीत भाशेन एक वस्तुरी जाचे वरवीं आमकां जेजू कडेन अदीक एकवटान रावंक आमकां खेरीत एक मोठें नातें बांदून हाडटा. आनी ह्याच पासत मारिया जावन आसा आमकां एक आवय जी जेजूच्या संबंदान जिवंक आदार दिता. पूण जायते पावटी ह्या जेजूच्या संबंदान जिवंक वाडूंक आमी फाटीं उरल्या. जायते पावटी हो संबंद आसून पासून आमी हो दुसऱ्यांक वाटूंक फाटीं उरल्या. ह्या वेळार या आनी सोबार पातकांचो आमी उगडास करुया. पातकाची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो,
म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमिया काकूतकोर, सोमिया काकूतकोर, क्रिस्ता काकूतकोर, क्रिस्ता काकूतकोर, सोमिया काकूतकोर. सोमिया काकूतकोर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, जेजूचे माये मारये बरोबर प्रार्थन करीत आसलोल्या तुज्या धर्मदुतांक तुवें पवित्र आत्मो दिलोय. तिचे विनोतीन तुजे थोर मोहिमेक फावो जाल्ली सेवा विस्वाशी भक्तीन करूंक आनी उतरान आनी देखीक तुज्या नांवाचो प्रताप फाकोवंक त्याच पवित्र आत्म्यान आमकांय निरंतरी बोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्या दिसांनी देवाचे उतर शिपडटाले आनी वाडटाले. आपले काम सोंपयतूच बार्नाबास आनी सावलू जेरुजाल्याक तावन परतले आनी तांणी आपणा बरोबर मार्कू म्हणलेल्या जुवावांक हाडलो. आंत्योकेचे पवित्र सोबेंत प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलोलो सिमाव, सिरेनेचो लुसियस, हेरोद उपराजाच्या भुरग्यापणाचो इश्ट, माणयन आनी सालू. एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हटलें, हांवें तांकां आपयल्या त्या केरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन काडात. तेन्ना उपास आनी मागणे करून ताणें ताचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां आपयतोच ते दोगूय सेल्युसियेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून सिप्रूस जुव्याची वाट ताणें धरली. सालामिसाक पावतोच ते देंवले आनी थंय तांणी जुदेवाच्या देवस्थानांनी देवाचें उतर परगटलें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जावं दी. राष्ट्रां तुका वाकाडूंक देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाकाडूंक. परतून म्हणुया. राष्ट्रां तुका वाकाडूंक देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाकाडूं. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलाबाईन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मुनीस प्रितुमेचेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलो सर्वंडार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रां तुका वाकाडूंक देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाकाडूं. राष्ट्रां मुरगोटूंक संतोसाची गितां गावूंक, कित्याक तूं न्याय परमणे जोडटी करताय, निती परमणे करताय पोरसांची मनसुबी. पृथ्वेचे राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणूंक देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं. राष्ट्रां तुका वाखाणूंक देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवंक आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूंक. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणूं देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak sohisoy, Sorvesporak sohisoy, Sorvesporak, Sorvesporak,
Sorves porach soisoy. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Sorves porach soisoy. Sorves porach soisoy. Sorves porach, sorves porach, sorves porach soisoy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो खातात ती सासणांक जिवी आसतली, आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजें मास. तेन्ना त्या जुदेवा मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे हो आनी आमकां आपलें मास खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हळें, खरेंच हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशाच्या पुताचें मास केल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसूं नजो. जी कोण म्हजें मास खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तांचें सवें सासणीक जिवीत आसा म्हूण, आनी तांकां निमाण्या दिसा हांव पुनो जिवन कोत्तलो. कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मास खातात आनी म्हजें रगत पियेतात ती म्हजे सवें जियेतात आनी हांव तांचे सवें जियेतां. जिया बापान म्हाका धाडला आनी बापा थावन हांव जिवीत घेतां, तशेंच म्हाका खातात ती म्हजे थावन जिवीत घेतली. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी खेलो तो हो उंडो न्हय, ती मरून गेली. हो उंडो खातात ती सासणांक जिवी आसतली. हें ताणें काफारनांवच्या देवस्थानान शिकोवन दिताना म्हळें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज नोवेनाचो 6वो दीस आनी आयचे दिसा आमी नियाळ कोत्ता तो विशय म्हटल्यार मारिया जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या उजवाडान जिविताचो उंडो दिता. भावा भयणांनो, कांय दीस फाटीं तरणाट्यांक घेवन एका रेस्टॉरंटान गेल्लो आनी थंयसर हांवें कितें तांकां खावपाक म्हणून उंडे मागले. ते चिकन रोल बरे घालून मेवताय तसले, आनी ते उंडे हांवें ऑर्डर केले कितले आहलीं तांकां. पयस जाल्यार एकलो तरणाटो दिश्टीच पडूंक ना. खंय गेलो काय. बाबा भयणांनो, हांव तर हे सायटीन उंडे ऑर्डर कोत्ता जाल्यार हो तरणाटो थंयसर जीं 2 जाणां भुरगीं आसलोलीं, गरीब आसलोलीं, वाटेर आसलोलीं, तांकां उंडे तयार करूंक थंयसर चिकन रोल ऑर्डर कोत्ता. बाबा भयणांनो, ही घडणी म्हाज्या जिविताक बरीच लागली. कित्याक ही जावन आसा क्रिस्ती जिविताची बुनयाद. आनी म्हाका सांगूंक दिसली कित्याक आयच्या ह्या विशयाक एकदम बरी लागता. मारिया जेजू उंडो आमकां दिता आनी तोच उंडो आमकां दिता म्हणटकूच हांवें आनी तुवें होच उंडो ह्या समाजान दिवंक जाय. आनी हेंच कितें जें तरणाट्यान केलें तेच आयज म्हाका आनी आमकां सगल्यांक एक देख. जशे परेन हो उंडो गरीबाच्या बुकेच्या तोंडान ताणें घातलो, ताची पोटाची भूक मारली, तेच भाशेन मारयेन आमची दोर एकल्याची हातयार जाली ओतम्याची भूक मारूंक. आनी कशे तरेन जाली काय.
बाबा भयणांनो, बारीकसाणी आमी नदर मारली जाल्यार आनी शिव वर्तमानान आमी नदर मारली जाल्यार मारयेचें जिवीत आनी शिव वर्तमान आमी कंपेर करून तुलना करून पळोवया. पयले सुवातेर आयच्या ह्या वाचपांत आमकां मेळटा, थंयसर जेन्ना जेजू प्रवचन करता म्हणटा हांव खरो उंडो, तेन्ना थंयसर जुदेव आसलेले तांच्या मनान जायतेच दुबाव. आनी ते म्हणटा आरे हो आनी आपणाचें मांस कशें खावंक दितलो रे. टॅक्निकली तो थिंगसर आसा, जेजू थंयसर उबो आसा आनी म्हणटा हांव खरो उंडो. आनी तांच्या जुदेवांच्या मनान तो दुबाव, हो आनी मांस कशें खावंक दितलो आनी आमी ताचें मांस खातले हांव. बाबा भयणांनो, हो दुबाव आमच्याय मनांत असलोच तरेचो जाता. आनी मारयेच्या जिवितांचेरूय आमी नदर मारली जाल्यार मारयेनूय खेरीत भाशेन एक ल्हानसो दुबाव तिच्याय मनांत आयलो. आनी केन्ना काय, जेन्ना गाब्रियल दूत ताका आयलो देवाच्या पुताची आवय जातली हो संदेश घेवन, तेन्ना तिणें म्हटलें हें कशें जातलें, कशें जातलें. बाबा भयणांनो, आमच्या ह्या मनांत हो देवाचो गूट नियाळूंक जायना, हो नियाळूंक जावचो ना. कित्याक आमचें मन इल्लेंशें आनी देवाचो गूट सागोरावून व्हडलो, आनी ह्याच पासत हो गूट आमच्यान केन्नाच आटापूंक जावचो ना. पूण जेन्ना पवित्र ह्या दुतान मारयेक ताचो डावट क्लियर केलो आनी तिका खेरीत भाशेन सांगलें, तेन्ना मारी एके भाशेन मानून घेता, शी एक्सेप्ट. बाबा भयणांनो, पयले सुवातेर आयच्या ह्या नियाळाक आधार म्हटल्यार मारिया उंडो शेवूंक तयार जाता. जशे परीन मारिया उंडो दिता, बेश्टोच उंडो दिवंक पावना ती, पूण पयले उगडास धरया, मारिया उंडो शेवूंक तयार जाता. आनी उंडो शेवूंक तयार जाताना तिच्या मनान दुबाव आसा, पूण दुबाव क्लियर जाता आनी देवाच्या पुताक आपणाच्या कुसव्यान घेवंक आयती जाता. बाबा भयणांनो, आयज आमच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार म्हाका आनी तुकाय असलेच तरेचे जायते दुबाव केन्ना येतात काय. जायते पावटी म्हाका आनी तुका दिसता आसतलें हो सादो उंडो कशे भाशेन जेजूचें मांस. बाबा भयणांनो, जायते दुबाव येतात, कित्याक आमचें मनीस सैमान आमचें चिंतप अदीक आनी अदीक. आनी ह्याच पासत आमच्यान जायते पावटी हें सादें हें देवाचें गूट आमच्यान नियाळूंक जायना. आनी असल्या वेळार मारयेच्या जिविताचो जबाब आनी मारयेचो खेरीत भाशेन प्रश्न आमी करूंक गरज. जशे परी मारयेन केलें कशें जाता तेच बरोबर हांवेन आनी तुवेन जेन्ना हो गूट समजूंक जायना, देवा मुऱ्यान बसून हे गुटाची समजणी ओळखून घेवंक गरज. आनी तेन्नाच खीन ह्या आमच्या मनाक देवाचो उजवाड फावो जातलो, जशे परी मारयेक मेळ्ळो. बाबा भयणांनो, मारिया देवाचें उंडो शेवूंक तयार जाता. आयज हांव आनी तूं होच उंडो शेवूंक तयार आसा काय. बाबा भयणांनो, आयज तर आमच्या जिविताचेर नदर मारली, चालीचेर नदर मारली जाल्यार आमी मिसाक येता, पूण मिसाक बेश्टीच येता. जायते पावटी घडये ह्या उंड्याची खरी भाशेन जेजू खरो ह्या उंड्या रुपान हाजीर आसा हो गूट म्हाका खबर आसा काय. जायते पावटी गुंडो घेवंक जाय भाशेन तोंड काळें करून अशेच तरेचो वेगवेगळो स्वभाव घेवन आनी मान रेस्पेद दिनासतना घडये हांव उंड्याक शेवता. बाबा भयणांनो, गरज आसा हो उंडो जो हांव शेवता ताका खरी तयारी करूंक, जशे परी मारयेन केली पळय ती. आनी ह्याच पासत खऱ्या भावार्थान सगळे भोगतेन हांवेन ह्या उंड्याक शेवंक तयार जावंक जाय. एकलो भाव म्हाका म्हणटालो, फादर, जेन्ना हांव उंडो शेवंक वेता जायते पावटी म्हजे सामकार मिसाक दिसा दिसपटी एक अस्तोरी येता आनी तिच्या तोंडार जो हांसो हांव पळयता तो हांसो म्हाका कळून येता की सगळे भोगतीन ती उंडो शेवंक तयार जाता. बाबा भयणांनो, ह्याच पासत म्हणटलो उंडो शेवंक तयार जाताना सगळे तयारीन व्हडा भोगतीन आमी उंडो शेवंक तयार जावया. दुसरे सुवातेर मारिया उंडो आपल्या कुसव्यान सांबाळटा. बाबा भयणांनो, जेन्ना ती देवाच्या पुताची आवय जाता ही खबर मेळटा, ती तयार जाता, होय हांव मानून घेता,
तेन्ना देवाचो पूत तिच्या कुसव्यांत येता. बाबा भयणांनो, जीव उंडो तिच्या कुसव्यांत येता. आनी एके भाशेन तें जिवें टबनकल, जे टबनकल आमी हांगा पळयता, उंडो आमी हांगासर दवरता, जिवें टबनकल सायबीण माय जाता. एके भाशेन ती आपणाच्या कुसव्यान जेजूक घेवन रावता, तेका एकवटता. आनी आयच्या शिव वर्तमानान आमी नदर मारली जाल्यार जेजू म्हणटा, हांव जिवो उंडो, हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो, म्हाका खाता तो कधीच भुकेवचो ना, म्हाका खाता तो केन्नाच तानेवचो ना. बाबा भयणांनो, ह्या जिव्या उंड्याक खेरीत भाशेन म्हाका हांवें आनी तुवें अदीक जागृतायेन वाडची गरज आसा. आनी ह्याच पासत मारयेचेर आमी नदर मारली जाल्यार ती जेजूच्या एकवटांत आसा. जेन्ना देवाच्या उतराक होय म्हणटा तेन्ना जेजू तिच्या कुसव्यांत येता आनी जेजूच्या एकवटांत ती आसा. आयज बाबा भयणांनो, हेच कितें आपोवणें आयज आमकां दर एकल्याक गरजेचें. जेन्ना जेजूक आमच्या काळजान शेवता, जायते पावटी आमी रोखडींच भायर धांवन वेता. वी डू नॉट रियलायज दॅट जीजस इज स्टील देयर इन माय हार्ट. आमी बेश्टेच घडये आमकां हें समजता, उंडो शेवलो बेश्टीच एक सादी चालती रीत म्हणून, अशें न्हय. पूण वी मस्ट बी अवेअर ऑफ हीज प्रेझन्स. आनी ह्याच पासत ताच्या एकवटान रावपाचें मागणें सोप्तोश हांवें आनी तुवें करूंक जाय. जायते पावटी ह्या पॅन्डेमिकाक लागून आमकां बेगीन वेचें पडटा, पूण घरा वचून हांव हें मागणें करता काय? बाबा भयणांनो, एकदम गरज. जशे परी मारी जेजूच्या एकवटान रावली आनी तेच भाशेन हांवें आनी तुवें रावंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणांनो, मारया जो उंडो आपणाच्या कुसव्यान घेवन आसलोली, तो कुसव्यांत आसलोलो उंडो आतां ती संवसाराक वाडटा. बाबा भयणांनो, देवाचो पूत ह्या संवसारान जल्माक येता. ही की घडणी. आनी बाबा भयणांनो, उगडास कोत्ता आमकां दर एकल्याक, जर हांव आनी तूं जो दिसा दिसपटी मिसाचे बेटेन उंडो शेवता, ते उंड्याचे एकवटान तर हांव आसा, जाल्यार हांव आनी तूं खरो उंडो संवसाराक दिवंक पावतल्यो, नाजाल्यार कांयच ना. हेंच कितें मारये दाखयता, जी जेजूच्या एकवटान ती रावली. इट इज अ मॅच्युअर फेथ. बाबा भयणांनो, मॅच्युरिटी जशे परी एका कुसव्यान भुरगें वाडत वाडत वेता आनी 9 म्हयने जातकूच भायर सोदता, तेच भाशेन आमचो भावात जो उंड्याचेर आसा तो अदीक आनी अदीक वाडोंक जायो. आनी हो वाडलोलो भावात म्हाका हुस्कायतलो. हो जेजू म्हज्या जिवितांत आसा, म्हज्या काळजान आसा, तो समाजाक वाटूंक. बाबा भयणांनो, आयज म्हाका आनी तुका ती सायबीण माय असल्या भावार्थान जीव कुलो करता. तर हांवें आनी तुवें कितें करची गरज आसा काय? बाबा भयणांनो, पयले सुवातेर ह्या पॅन्डेमिकान आमकां खेरीत भाशेन दिसा दिसपटी मिसाक येवंक जायना. आनी अदीक आनी अदीक गंभीर परिस्थितीन हें आमकां आपोवणें नाच. कित्याक जायत्यो इगोर्जे बंद जाल्या, आमची फिरगोज खेरीत भाशेन मिसाचे बेटेक बंद जाल्ली आसा. पूण आमी ही नोवेना ऑनलायन करता. बाबा भयणांनो, गरज आसा हांवें आनी तुवें जेन्ना आमकां सोयेग आसलोलो जेजू काळजान घेवंक, ती तर भाग घेतलेलो जेजू म्हज्या काळजांत आसा, हें अवेरनस आजुनूय म्हज्या जिवितांत आसची गरज. पॅन्डेमिकान जेजू आमच्या जिवितांतलो वचना. बाबा भयणांनो, देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो. इमॅन्युएल ह्या उतराचो अर्थ देवाचो पूत आमच्या ह्या संवसारांत जल्म घेता. आनी एके भाशेन जेन्ना उंडो आमी आमच्या काळजान शेवता, तेन्ना देवाचो पूत खरे भाशेन म्हजे कुडींत आसा. हिज प्रेझन्स इज देयर विदीन अस. आनी जरी तर ताचें आसणें म्हज्या जिवितांत आसा, जाल्यार आसा ते सुवातेर हांवें ताच्या आसण्यांत वाडूंक गरज आसा. ताचे लागीं भासाभास करची गरज आसा, ताचे लागीं संवाद करची गरज आसा. हेंच कितें मारिया आमकां शिकयता. जेजूच्या एकवटान रावन ताच्या संबंदान वाडूंक, ताचे सगळे संवाद सारूंक. आनी खेरीत भाशेन संवाद सारतना ह्या ताच्या एकवटान रावन मागुया, जी पिडा ह्या संवसाराचेर आयिल्ली आसा तातूंतली आमकां सगल्यांक निवारूंक, ताच्या रोगतान हो जो काळोख आयिल्लो आसा, जशे परी ताच्या येण्यान उजवाड फावो जालो संवसाराक, तेच बरोबर हे ताच्या एकवटान रावंक मागुया.
ह्यो काळोख संवसारांतलो नपयत सांग. ह्याच पासत ताचे जागृतायेन आमी घरा रावून हे मागणें करुया. लेट अस बी अवेअर ऑफ हिज प्रेझन्स. आनी दुसरे सुवातेर बाबा भयणांनो, जो उंडो आमच्या जिवितांत आमी शेवला तोच उंडो आमी समाजान दिवया. ह्या पॅन्डेमिकान बाबा भयणांनो जायतीं घरां बंद जाल्यांत, जायतीं पिडेंत आसात. आनी असल्या वेळार म्हाका आनी तुका सगळे तरेचो एकामेकाक आदार दिवंक जेजू आपयता. म्हणटकूच बाबा भयणांनो जायतीं घडये कोश्टावतात, जायतीं घडये वळवळटात. हांवें फावो ते उपाय मांडून घेवन आनी गरजे आकांताक सांपडलेल्यांक म्हजो आदार सहकार दिवची गरज आसा. जशे परी सुरवातेक एका तोंडण्याची गजाल हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार दवरली, तेच भाशेन हांवें आनी तुवें समाजान खरो उंडो आमी एकामेकाक दिवंक गरज. आनी तेन्नाच की आमी मारये भाशेन जेजू हो उंडो दिवंक पावतल्या. तर बाबा भयणांनो, ह्या मिसा बेटेन वांटो घेतना हीच कृपा आमकां दर एकल्याक मागुया. मारये भाशेन जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उजवाडान एकामेकाक उंडो दिवंक आनी उंडो दिवन दुसऱ्यांच्या जिवितांत होच पुनर्जीवन जेजूचो उजवाड हाडूंक ह्या मिसा बेटेन आमकां दर एकल्याक देवाची कृपा मुजत मागून घेवया. उबी रावया आनी आमची गरजो देवा मुखार दवरया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी परम संस्काराची भक्ती आपल्या जिवितान वाडोवंक आनी पोरजेक ह्याच संस्काराची खरी समजणी दिवंक ते वावरूंक देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागतां बापा, आमकां तो हेन आयकून घे. आमी सगल्यांनी परम संस्काराक आमच्या जिवितान व्हडतो मान दिवंक आनी ताच्या आसण्याचे जागृतायेन आमी वाडोवंक देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागतां बापा, आमकां तो हेन आयकून घे. कोविड-19 हे पिडेक लागून परत जेजूक उंड्या रुपान शेवूंक आमकां मेळना. असले परिस्थितीन जेजू आमच्या काळजांत सदांच आसा हें सत वळखून घेवंक आनी ताचे लागीं मोगाचो संवाद सारूंक आमी वावरूंक देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागतां बापा, आमकां तो हेन आयकून घे. बापा मोगाळा, ह्यो साबार गरजो तुज्या मुखार आमी दवरल्यात. दिसा दिसपटी तुज्या पुताच्या जागृतायेन आमी जिवंक आमकां कृपा दी. ह्या मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गायन गावया रुपये भांगर मागेनाय C30 पेज 41. रुपये भांगर मागेनाय, आख्खो संसार तुजो सायबा. आमची काळजां तुका जाय, कुशीन ओपून दिता तुका. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडेता. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडेता. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा,
बागीवोन आंकवार मायेचे कुशीन घेतलोली आपली कूड आनी रोगोत तुका ओपून आमच्या सुमयान कुर्सार आपणाचेंच बलिदान केलें. तेंच बलिदान आज बागीवोन मारयेक मान दिताना आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी जेजूच्या मनशा सैमाचो आदार आमच्या उत्सोक सैमाक निरंतरी मेळू म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापवोन म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागीवन आंकवार मायेचो भक्तीन आमी उगडास कोत्ता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोनवाळाय आमी वाकाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्व काळी मनशाताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोणणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाकाणटा स्वर्गार. तांचे वाकाणणेक आमचेय ताळी मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गीं तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंच सर्गीं तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणीन उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुड पुरगोटया. सुमया जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवार येसूर आमी तुजें मरण पुरगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची केरीत भाशेन कोविड-19 पिडेन कश्टवतल्या भावा भयणीची, तांच्या कुटुंबाची, जी सोंपून गेल्यान तांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते साबार भक्त बागेवन जुजेवास, बागेवन फ्रांसीस शावियर, आरसीसीचो फ्रांसीस भक्तीवन काल्लो आक्वितिसा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सर्वोंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. प्रितीच्या भावा भयणांनो, भक्तीवन काल्लो आक्वितीस म्हणटा युकरिस्ट इज हायवे टू हेवन. परम संस्कार स्वर्गार वचपाचो महामार्ग. भावा भयणांनो, एकेरीत भाशेन आमचे बापा हें मागणें म्हणटाना आमकां बापा लागीं हीच कृपा मागुया. दिसा दिसपोटी ह्या परम संस्काराचे भक्तींत आमी वाडूंक आनी होच परम संस्काराच्या एकवटान हीच कृपा आनी ही स्पिरिच्युअलिटी आमी समाजान वांटूंक ह्याच मागण्यांतल्यान आमकां देवाची कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवर्शान ओतरेकता. तर आमकांचे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवदगी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक सोम्याची शांती आमी वाटुया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. होच तो जिवोंडो आमच्या जिविताचो काळोख पयस कोत्ता तो. होच तो जिवो उंडो आमकां जिवीत बासायता तो. होच तो जिवो उंडो आमच्या जिवितान नवसोडणी हाडटा तो. ह्या सोम्याच्या जेवणाक आमकां पोडे आसा ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन गावया.
D23, page 60. जिविताचे उदक हांव पियूंक येवचे ताणेल्यारू जिविताचो उंडो हांव कावूंक येवचे बुकेल्यारू जिविताचे उदक हांव पियूंक येवचे ताणेल्यारू जिविताचो उंडो हांव खावूंक येवचे बुकेल्यारू आमचो आत्मो ताणेला तुका पिवू आशेता आमचो आत्मो बुकेला तुका कावूंक हांव देता आमचो आत्मो ताणेला तुका पिवू आशेता आमचो आत्मो बुकेला तुका कावूंक हांव देता. प्रार्थया सर्वेस्परा बागियोन आकवार मारयेक जल्मलोलो तो जेजू क्रिस्त खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमची सोडवण जाली म्हूण आमी सोत मानता. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं खऱ्या भावार्थान आमची काळजां थीर कर आनी ह्या संवसारान ताच्या पुनर्जीवनपणान वांटो घेवन सर्गीचे मोहिमेन ताच्या सांगाता सासणात संतोश भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. बाबा भयणानो, दिनवासता सॅक्टर 6 ह्या वाड्यांत रावतल्या बाबा भयणींक सेवा दोन चलोवंक आदार दिल्ल्या खातीर आनी हेर मांडावळ केल्ल्या पासत तेच बरोबर म्हजे दिनवास आमच्या चाकिस्तांव डेविडाक आनी हांगासर आसलेली ही टीम जी आमकां दिसा दिसपोटी मिसाचें बलिदान आमच्या मोबायलार पळोवंक वो टिव्हीचेर पळोवंक आमकां आदार दिता. इमॅन्युएल, रोलन आनी एमोस आनी तेच बरोबर आमचें गायन चलयतले ब्रदर टायसन आनी एशली. काळजांतान तांकांय दिनवासता. बाबा भयणानो, आमी सुशेगाद बेश्टीच रावची न्हय. खेरीत भाशेन ही कोविड-19 पिडा जेन्ना चडत वाडत वता, जरी तर आमकां भोव थोडे सिमटम्स दाखयतात जाल्यार आमी बेगीनूच वचून टेस्ट करचे आनी त्याच बरोबर एकामेकाची काळजी घेवची. आमच्या घरांत तर जालां जाल्यार आमी बेश्टीच हांगा थंय भोंवूंक वेची न्हय. आमी काळजी घेवंक जाय आमची तशेंच दुसऱ्यांची. आनी हो तर व्हायरस कंटेन जातलो जाल्यार हांवें आनी तुवें एकामेकाची काळजी घेवची गरज आसा. आनी ह्याच पासत आमी एकामेकाची काळजी घेतल्यो जाल्यार जे उपाय सरकारान आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात, घोडये मास्क घालूंक, सॅनिटायझर वापरूंक, ते आमी करुया. आनी खेरीत भाशेन मागण्याचे बर्तीन आनी तेच बरोबर आमच्याय आदारान आमी ह्या पिडेचेर जैत व्हरूंक पावतले. तुमकां खेरीत भाशेन दिसा दिसपोटी मिसाचे भेटेन आमी मागत रावता आनी आमचो हुस्को तुमचे ताय. खेरीत भाशेन पाद्विगार फादर एंथनी, फादर मारियान आनी हांव
तेच बरोबर ब्रादर टायसन दिसा दिसपोटी तुमचे पासत मागवत रावता आनी तुमी बेगीनूच आमी सोगलीं ह्या वायटांतली निवारूंक देवा लागीं आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. जो उंडो आमी शेवला तोच उंडो आमी समाजान वांटून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया संवसाराची राणी T48. संसाराची तुगे राणी आमी तुजी किरकोळ भुरगी आमचे गांवचे शेरांतली आयके कालथी विणोवणी सोर वायटांतली सोर विघ्नांतली निवार माये सुलो किणी गावांत आमच्या गोरगोरांनी गोर शांतीची आमची जिणी संसाराची तुगे राणी आमी तुजी किरकोळ भुरगी आमचे गांवचे शेरांतली आयके कालथी विणोवणी